मोगाच्या भाव भयणीनो या मिसाची ते सावा फादर आग्नेलाच्या मानाक मीस दिता आपलो बर्थडे आचरसूंच्या रायनी शायना डिसोजा दू शर्ली अँड रोशन डिसोजा कुवेट आणि तशेंच नेल्ली कॉड्रस अर्गामीस दिता फादर आग्नेलाच्या मानाक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस आनी ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार. आज मानवपात फादर आग्नेलाचो मरणाचो 93 वर्षिक आसा. आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा मानवपात फादर आग्नेला बरी मिशनरी सीस आनी भरोसाची साक्षीदारां. फादर आग्नेलान आपले जिवीत देवाक आनी पेल्यांक समर्पण दिले. देवाचे उतर तो जेलो आनी तेच उतर ताणें परगट केले. ताचो सरमाव आयकले लोक उर्बेन भरतले आनी भरोशान घरा फाटी वेतले. ह्या कोरोना पिड्या वेळार फादर आग्नेला बरी आमी भरोसाची साक्षीदारां जावंक फादर आग्नेला तावन प्रेरण जोडया आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच मानवपात आग्नेलाच्या मदतीन मेळिल्ल्या सर उपकारा पासत देवाक अर्घ दितना जायती आमची भाव भयणी आपली गरजो तेसावां आनी मागणी घेवन हांगासर आयल्यात. ती सर बापाक भावार्थान उसारया. सांगातास मानेवंत आग्नेलाक बेगीन आल्तराचो मान फावल जावन दी म्हूण मागया. आग्नेला थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू मरी आनी स्नानीक जुवांचो संवसारी जल्म आमी फेस्त जावन आचरण करता. पूण हेर सरावत संतांचो सर्गींचो जल्म आनी आमी फेस्त जावन आचरण करता. आयच्या दिसा मान्यवंत आग्नेलाचो मरणाचो 90 आनी 3वो वार्षिक दीस उडास काडून ह्या भाग्यवंता पासून देवाचे उपकार आमी आठयतना ताच्या देखी मरिफात आनी ताच्या आदर्श मरिफात आमी सोम्यांक विश्वासी जावन जियोंक ताची मजत आमकां लाभो म्हणून आमी मागया. बेगीनच शांतीपणाचो कुरो ताका लाभो म्हणून आमी मागता आसतना हे पवित्र बलिदान देवाक अर्घ जावन आमी पेटोवचे देवाक मानवचे खातीर आमची फातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेराधिकारांत म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताने पवित्रत्म्या बराबर तू एकलोच पवित्र, तुझे विणे बरो म्हणतलो कोणूच ना. बागेवोन आग्नेलाचे विनतीन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकीन तुजे महिमेन सर्गार आमकां वांटूं दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. देवान अब्राहमाक भासवणी केली तेन्ना आपणा प्रास वोट दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सोपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणीत संतत करतलो. अब्राहम सोंसणीकायेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें जोडूंक पावलो. मनीस सोपूत दितना आपणा प्रास व्हड आसलेल्याच्या नांवान सोपूत दिता. अशें बसवणेक सोपुता वरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वादविवाद संपतात. तशेंच देवानी आपली भासवणी सोपुता खाल दिली. आपलो उद्देश केदीस बदलचो ना म्हणली खात्री भासवणेचे भागीदार जातेल्यांक दिवंक देवाक मन आसलें. तशें म्हणटच देवान आतां बदलूंक जायनात तसल्यो दोन संगती आसात. तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो बरवसो आमच्या जिविताचो थीर आनी सुरक्षीत नांगर. बरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पोवी स्नानान प्रवेश जाता. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार.
परगट केल्या तुझी खुशी करू हांवें त्या सर्वेस कोरा तुझी खुशी करू हांवें त्या सर्वेस कोरा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो जुवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्ता महिमा दुखा सौम्य हेने मोरी फोंडा भायर रावून रडताली रडत तिने बागवून फोंडा भितर तीर्ण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेसूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो मातया लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिने देखले ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिने जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काडून व्हेला तांणी ताका खंय दवरला म्हूण हांव नेना इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो माली म्हूण लेकून ती ताच्या लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेतां तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली रब्बोनी जुदेवाचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धरून रावं नाका हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग मागदेलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें देवाचें उतर हें वाखली तुका ख्रिस्ता फादर आग्नेलो आमच्या बरवशाचे किरण मोगाळ भाव भयणीनो मानपात्र वा मान्यवंत फादर आग्नेलो जल्मल्लो 1860 आनी 19वेच्या जानेराच्या 21 तारीखेर मिंगेल आनी सिम्फ्रोजा ताची माय बाप
आनी तांकां 9 जाणां भुरगीं, 8 पूत 1 धूव. ह्या 9 भुरग्यां पैकी फादर आग्नेल सोवो देखी बरीत साद्या कुटुंबान ताका जल्मल्ल्या दिसाच बाप्तिस्म दिवयलो. 1927 तारखेच्या नोव्हेंबराच्या 20 तारखेपर्यंत चललेल्या ताच्या 58 वर्सांच्या देवोत जिवितांत जायते भगिवंतपण ताणें आपणायलें. सान फ्रांसीस सावेराच्या मिशनरी मेळांत भरती जावन गोंयांतल्या शिरोडा, सावार्दे, कारवारच्या कुमटा तशें गोंयच्या राशोलांत ताचो मिशनरी वावर चल्लो. शांतीपणाच्या वाटेर आसच्या ताका बेगीनच शांतीपणाचो कुरव लाबोवंक आमचे मागणें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, एक समर्पीत याजक जावन फादर आग्नेलो देवाच्या उतराचो गाजोवपी जावंक पावलो. रेतिऱ्यो, मिसावां, प्रवचनां आनी कुमसारांक तो लोकांमोगाळ जावंक पाविल्लो. अधिकार आशिल्ल्या मनशा बरी तो सुवार्ता प्रगट करतलो, कित्याक ताचे अंतरीक आनी नैतीक बळ विशेश जावन आसले. ताका आयकल्ल्या पातक्यांक आपल्या अंतस्करणांत खाताले आनी तांची काळजां मोवाळटली. देवाच्या मोवाळ मोगाचेर बरवसिल्ल्या ताका जेजूच्या पवित्र काळजाचे विशेष भक्तीपण आसले. रेतिरेचो आनी कुमसाराचो याजक जावन तो फामाद जाल्लो. सेमिनारिस्तांक तशें लोकांक प्राजिताचो साक्रामेंत वांटून तशें आत्मीक मार्गदर्शन दिवन जायत्या वेंचीक भावा भयणींक ताणें देवा थंय हाडिल्ले. तो तांकां एक बापूय, एक गुरू, एक इश्ट तशें एक मार्गदर्शक जावंक पाविल्लो. फादर आग्नेलो आपणा खातीर न्हय, पगार पेल्या खातीर जियेल्लो याजक. ताचे जिणयेंत मागण्यांक पयलें स्थान ताणें दिल्लें. पवित्र संस्काराचें व्हड भक्तीपण आशिल्ल्या ताणें जायतीं वरां साक्रामेंतांतल्या जेजू संगी करशिल्ली. मोर्च्या वेळार सयत सुवार्ता प्रसार करून साक्रामेंतांतल्या जेजूचें आशिर्वाद घेवन आपलो जीव देवाच्या आदीन ताणें ओपून दिल्लो. मोरये मायेचें वर्तें भक्तीपण ताका आसलें. रोजार मायेचें तशें दुखी सायबिणीचें भक्तीपण ताका मोगाचें जावन आसलें. देखून ताका कोंत आनी बेंतीण वर्त्या मोगाची हातेरां जावन आसलीं. फादर आग्नेल बरवशाचो व्यक्ती. पुनर्जीवन सोम्याक भेटिल्ली मागदलाची मोरी आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे हेर शिसांक कशी बरवशाची व्यक्ती जाली, तेच परी फादर आग्नेलोय आमा समेस्तांक बरवशाचो संकेत जावंक पावला. कोविड-19 पिडे वरवीं कश्टांच्या आमच्या संवसाराक तो खरोच बरवशाचें किरण जाला. एक मिशनरी शिस जावन जेजू आनी मरयेचेर आपलो भावार्थ थीर दवरून मोरा पर्यंत विश्वासी जावन जियेल्लो याजक आपल्या बळादीक विनते वरवीं आमा सर्वांक बरी भलायकी जोड दितलो म्हणलो आमचो बरवसो. आज आमी मानापात्र फादर आग्नेलोच्या मरणाचो 93 वार्षिक दीस संभ्रमता. 1947 इसवेंत ताका सांत म्हणपासारची प्रक्रिया आरंभ जाल्ली. ताच्या वीरशे गुणां आनी भक्तीक जिविता खातीर ताका 1980 आनी 6 इसवेंत वेनेरेबल ह्या मान्यवंत वा मानापात्र म्हणून पापा जुआंव पाऊल दुसऱ्यान पासारले. ताका सांत म्हणपासारची प्रक्रिया चालू आसा आसता
आमकां एक प्रेरणाचें आनी बरवशाचें नखेत्र जावन तो सोबोन आसा. जायते भक्तीक फादर आग्नेलो मारिफात देवाची कुरपे देणी जोडूंक पावल्यांत. ताच्या फोंडाची माती आपडलेले जायते पिडे शिडेंतले गूण जावंक पावल्यात. देवाच्या उतराचेर आपली जिणी मांडून हाडून येवखरिस्त आनी प्राजिताच्या साक्रामेंता उदेशी देवाची काकुळतांनी कुरपा ते जोडूंक पावल्यात. साक्रामेंतांतल्या जेजू तावन आपले जिणयेक आत्मीक बोल जोडूंक सोकल्यात. फादर आग्नेलो खरोच देवाचें वेचणार पलंगण आनी हातेर जावन आमचे मदें परजळ्ळा. ताचे मजतीन आमची जिणी भाग्यवंत आनी पवित्र जावं. ताका लाबुल्लो सर्गीचो मुकुट आमकांय काकुळदार देव फावो करूं म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. दया करून उबे रावया आनी फादर आग्नेलोच्या मजतीन आमचे सर्व ते सवा सर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील बापा साहेब, सर बिस्प आनी सर मणयाऱ्यांनी तुज्या मोगान बरोवन तुज्या पुता जेजून हाडिल्ली सुवार्ता व्हडा उर्बेन परगटकन सगळ्या क्रिस्ती परजेक तुजे खरें शिस जावन रुपीत करूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्तान शिकयल्ली सताची नितीची वाट धरण अधिकार चलयशे आनी दुबळ्या धाकट्यांचे अभिवृद्धी पासत वावरूंक तुजी कुरपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिलार संस्थेचो सर वडील बाप सेबेस्तियांव मस्करेनस आनी ताच्या सलहेदारां पासत आनी 4 प्रांतीय वडील आनी तांच्या सलहेदारां पासत पवित्रत्मेच्या बळान मिशनरी संस्था चलोवची कुरपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. गांवांत तशेंच परगांवांत सेवा दिवच्या मिशनरी भावा भयणींनी प्रत्येक तरान पिलार मिशनरींनी फादर अग्नेलाच्या प्रेरणान क्रिस्ती धैर्यान बरोवन भावार्थान लोकांक सुवार्ता परगटूंक उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगळा बाप्पा, फादर अग्नेला मुखांत तुजे लगी विनंती करूंक आयिल्ल्या सर तुज्या परजेची मागणी आयक. तांकां कुडी आत्म्यांची भलायकी फावो कर. तांच्या कश्टांक आनी समस्यांक परिहार मेळोवन तुजो सेवक मान्यवंत अग्नेला बरी पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां सर्वांक कुरपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेचो मूड कुद्रवाड्याचो जेम्स डिसोजा भलायकीन आसता आस्पत्रेंत आसा. ताका फादर आग्नेलोच्या मजतीन बरी भलायकी लाभो म्हणून आमी मागया. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक देसांव बसूनय आमची मागणी देवाक भेटोवन दिवया. भोव दयाळा सर्गींच्या बापा, कोरोना व्हायरसा वरवीं कोविड-19 पिडे वरवीं कश्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणींचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. जशें फादर आग्नेलो एक बरवशाचें किरण जावन आमकां सोबता आनी तुजेर आपलो भावार्थ ताणें थीर दवरलेलो त्या प्रमाणे आमचोय भावार्थ तूं घट कर. ताचे थावन आमकां लाभिल्लें बरवशाचें किरण आमच्या काळजांनी फांको आनी कुडी आत्म्याच्या बऱ्या भलायकेंत आमी समेस्तांनी तुका हरसूंक मान्यवंत फादर आग्नेलोच्या मजतीन तुजी कुरपा आमकां लाभय म्हणून आमी मागता. हे मागणे तुका आमी भेटयता क्रिस्ता आमच्या सुमया मारिफात.
भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवीदार देवा, मान्यवंत फादर आग्नेलोचे महिमे खातीर हे वाकणेचें बलिदान आमी तुका भेटोवन दिताव. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मान्यपद फादर आग्नेलोच्या मानाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीवन पवित्रपण उपजता. उदें दितावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशापर जातू जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी मागणें करताव. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकांचे मुखसणे मेळच्याक तुमचे बसो तरी सभेस्त मनशा बसो ती वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सोगोट परगटुया. बापा, आमचे सडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करताव. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भाग्यवंत आमकां मरयेच्या तिसोबती भाग्यवंत जुजेच्या तुज्या वैभवी रक्त साक्षांच्या धर्मतांच्या मान्यवंत आग्नेलाच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवण्याचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या मगेन बापाच्या आनी जरल ऐजक आमच्या गोळीम बापाच्या पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगातीक हांव संवसारांत वाटसर तुजे पवी सभेक भावार्थान आनी प्रतिमोगान तेर कर. तुजे हुजीर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बाबा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुगे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूंक ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सर्व सगळ्यो बरो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणात सर्व पदवीधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना मिदेर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशें सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जो क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोम्या जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो.
माया मोगाचो गुद सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयली आमी सुभागे. Undia jivi dacia
सर्वेस्परा बापा मान्यवंत आग्नेलोचो मरणा दीस ताच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हूण वळखून आज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला तांतू आमकां भक्तांच्या पावलांनी चलोवंक नवी गठाय तुवें दिल्याय ह्या तुज्या देण्याचो दिनवासे काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मोंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. याजाक बापानो हांगासर हाजीर आसच्या धार्मीक भयण्यानो मोगाच्या फादर आग्नेलाच्या भक्तानो हांव म्हज्या सांगाता रावच्या बाब ब्रायन सुक्वेरा दियोकोन नितेश डिसोजा आनी सेमिनरिस्टांच्या नांवान फादर जॉसी दिनवासनेची 2 उतरां उलोवंक आशेतां. सर्वप्रथम जावन हांव धन्य देवाक दिनवासतां आयच्या ह्या दिसा पासून आज आमी समेस्त हांगासर ह्या देव मंदिरांत एकठांय जावन देवा आमच्या बापाक हें अर्गामीस भेटयलें. ताणें आमकां मान्यवंत फादर आग्नेलाक आमच्या जिवितांत प्रेरक जावन दिला देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा हांव विशेश रितीन उपकार बावडटां मिसाच्या बलिदानाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानादीक बाब वालेरियन मेंडोन्सा कल्याणपूर कॅथेड्रलाचे रेक्टर कल्याणपूर वारेड्याचे विगारवार तांणी मिसाचें बलिदान भेटोवन आयचो संभ्रम अर्थाभरीत केलो. तशेंच आपल्या मोवाळ उतराद्वारे फादर आग्नेलाच्या जिविता विशयांत प्रवचन दिवन आमची मनां ताणें उजवाडायल्यांत. आमच्या हर एका गरजांनी ती आमच्या सांगाता आसात. फादर आग्नेलाचे दिसाचे मीस कॅथेड्रलांत भेटोवंक परवानगी मागिल्ल्या वळ तांणी व्हडा संतोशान दिली. मात्र न्ही हाच्या उपरांतल्या कार्याक हॉल उपयोगसूंक तांणी आमकां अवकाश करून दिला. तशेंच तांणी आयच्या दिसा खातीर मानपात्र आग्नेलाचेर एक कंतारी घडलां हें आमी निमाणें गायतले. हांव वालेरियन मेंडोन्सा बापानो ह्या तुमच्या मोगा खातीर हांव काळजांत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. हांव काळजांत हांव आभारी मिलाग्रीस कॅथेड्रलाचे सहायक विगार मानादीक बाब कॅन्यूट नोरोन्ना हो दीस सोलोवन व्हरूंक तांणी आमकां मार्गदर्शन दिलां आनी सगळ्या रितीन सहकार आज आमकां दिला. कॅन्यूट बापानो तुमकां देव बरें करूं. तशेंच हांव उपकार बावडटां बाब हेनरी डिसोजा सालेतूरचे विगार आनी कल्याणपूर सेमिनरीचे पयले डिरेक्टर जायतो सहकार आनी पाठिंबो तांणी आमकां दिला. आज आमचे मदें आसात आमच्या वारड्याचे पाद्र्याप आमच्या मोगान आनी फादर आग्नेलाचेर आसच्या अभिमानान हांगासर येवन ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतला आनी आमच्या समेस्त सुवें फादर आग्नेलाक सांतो समान मेळोवंक मागला. तांचो समेस्तांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास जायती धर्म भयणी आमचे मदें आसात तांचोय हांव उपकार बावडटां. आयच्या ह्या अपुर्बायच्या लितुर्जींत आमी सगळ्यांनी व्हडा भक्तीन भाग घेवंक गायन मंडळी तांच्या मधुर गायनाद्वारे आमकां कुमोग केला. जायत्या दिसांत हांव आपलो वेळ करसून तांणी ह्या दिसाची तयारी केल्ली. तांच्या त्यागा खातीर फादर आग्नेला मुखांतर देव तांचेर दराळ आशिर्वाद वचून दी. तशेंच प्रत्येक तरान तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या बाब वालेरियन मेंडोन्साचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा म्हणूंक आशेतां आमच्या मिलाग्रीस कॅथेड्रलाचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी 18 आयोगाची संयोजकी आनी सांगातास समेस्त फिरगसगारांचो तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आमकां सदांच आसा आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसाक तुमी दिल्ल्या सर्व सहकारा पासून सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्व बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी आपले सवस्त कयेन तुमचे जिवीत भरू. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करू. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरू आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादीक करून
सासणाच्या सुखाक तो तुमकां फावो हरिस्वरूप द्विदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सुवेक सदांच रावो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हाका आज आमकां समेस्तांक व्हरतो संतोशाचो दीस आनी तुमकां समेस्तांक मान्यवंत आग्नेलाचो दीस हो फेस्त म्हणून हांव खुशी व्हरतां. कित्याक मान्यवंत आग्नेल आमच्या संस्थेक एक देणें देसीचो पाद्राप तो जावन नासलो. 30 दीस ताणें रेतीर केल्या उपरांत तो म्हणालो हांव एक रिलिजियस जाता आनी एक मिशनरी संस्थे भितर सरता. आनी ताणें आपलें देसीचें जिवीत बदलून आमच्या संस्थेक आयलो. पूण उपरांत ताणें सेवा दिल्ली देसीचीकच आत्मीक रितीन इतलो अपुरबायचो आत्मीक गुरू देवान आमच्या संस्थे फावो केलो देखून आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आज खंडीत जावन हांव संतोश पावतां. आमच्या मदीं थोडे जाण हांगासर आसा जाल्यार दिसा की हो संभ्रम सगळ्यांच्या काळजांत आसा, सगळ्यांच्या मनांत आसा. 1950 वर्सांत पापसाहेबांनी एक डॉगमा पास केलो. आंकवार साहेबीण कुडीस आत्म्या समेत सर्गार व्हेली म्हणून. ताचे पयलें सगळो संवसार संभ्रमून आसलो दिसा की आंकवार साहेबीण देवाच्या आवयक कुडयांतून समेत सर्गार व्हेलो म्हणून. मागीर निमाणें इगर मातेन तें मानून काण गेलें आनी एक डॉगमा म्हणून सांगून तें एक डिक्लेअर केलें. आनी अशें उपरांत निमाणें इगर मातेन डिक्लेअर केल्या वेळार सगळ्यांनी फेस्त आनी सर संगती घडोवंक लागल्यो. तशेंच आमच्या मान्यवंत आग्नेला विशयान समजूंक जाल्यार तो येदोळच सगळ्यांच्या काळजांत, सगळ्यांच्या मनांत, सगळ्यांच्या जिणेंत एक सांज जावंक पावला. जरी तर आज हांव पिलार सुडास करता जाल्यार सदां मिसाक ब्रेस्तार 9 तुमच्या आयताराच्या एका मिसाक कितलीं कारां येतात गी ताचे वर्ती कारां एका मिसाक येतात आनी हर एका ब्रेस्तारा 8 ते 10 मिसां म्हणल्या बरी थंयसर आसतात. म्हणटा आसतना मान्यवंत आग्नेलाक तांच्या काळजांत, तांच्या जिणेंत लागीं दवरला. पिलार हांव शिकता आसतना थंयसर डाक्टर लागीं व्हरता आसतना कसली केस हार्टाची पासून केस आसल्यार पयले एम्बुलन्स पिलार येता, इल्लें मागणें करतात, उपरांत आस्पत्रेक व्हरतात. असले सबार संगती हांवें पळयल्यात. आनी ब्रदर जावन आसल्या वेळार मान्यवंत आग्नेलाचे हांवें इल्लेशें तांचे ताजे आशिर्वाद दिता आसतना थंय पळयला देव तांकां इतली भक्त गी सगळ्या संवसाराक ती भक्त आज फांकल्या. खंडीत जावन ह्या दिसांनी कॅरिझमॅटीक मागणें चडला देखून सांता भक्तान तिका खुशी दवरला. पूण तरी आसता आसतना मान्यवंत पादाग्नेल सदांच हर एकल्याच्या काळजां आसा म्हणून आज हांव व्हरतो संतोश भक्ता. आतां आमी ती घालना आमी हे 9 म्हणया. उपकार मेळोवंक मागणें. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजे मांडावळ उपकारी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें मिसून काडलेल्या सेवका उद्देशी असरे लेगून करून दाखयता म्हणून आमी विस्वासान मानता. तुज्या पुताच्या मेटांनी आमी कशें चलोवंक जाय म्हूण दाखोवंक तुजो विस्वास साकर. मान्यवंत आग्नेल एक देखीवंत कसो आमकां फावो केल्या म्हणून आमी तुका काळजांत दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हणून काळजांत आमी मानता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या आनंद बरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज विचार. सबारां बरी भलायकी, सबारांक काम, सबारांक सैरीक, सबारांच्या घरांनी शांती समाधान, सबारांच्या कुटुंबांत भुंय बाटाचे तोंदरे आसात, सबारांच्या काजारी जिवितांत कश्ट आसात, सबारांक गल्फांत युरोपांत आसतना कश्ट आसात, सबारांक नाना तरांचे अडचणी आसात, सबारांक भुरग्यांचे देणें जाय, सबारांक शिकोवंक नाना तरांची आनी मोबायलांतल्यान पयस रावन देवाची वळख मागणें भक्तीपण ताचे ते पाटी हे जाय आनी सबार मागणी आसात. मान्यवंत आग्नेला मुखार आमी उबारया आनी सर्वेस्पर देवा मुखार तो व्हरून दी. आमचे खातीर विनंती करून दी. मागात तुमकां मेळटलें. मान्यवंत पादाग्नेन आमास मेस्तांची मागणी देवा मुखार तूं व्हर. एक कोणा कशी फावो कर म्हणून आमी विनंती कर म्हणटा. आतां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागणें. हे गणीत काकुळतीच्या देवा तुज्या चरणी खालतेपणान सरपडोन व्हडे पातयेन आमी मागता.
तुझी भाग्यवंत कशी वय जाल्यार आनी आमच्या सांतीपणा उपकारचें जाल्यार पवित्र सभेन मान्यवंत आग्नेलाचे शेगूण आनी पुनी पसंत कारण तुज्या नांवाच्या व्हड आनंदा खातीर ताका सांता समान म्हण दया करशी कर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दीव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी एक रुपया मरिल्ले सोमिती सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदा सर्वथा. मान्यवंत पाद आग्नेल आमा पासून विनंती कर. उबे रावन निमाणें गीत गावया. बोपोवीत काळजा काकुतमची कर मोरयेच्या दुलोबी काळजा जात तुझी बचावी मिलारी माये आमापासून विनंती कर. बगेन कुर्सचे कुरवे निवारण का आमच्या देवा आमच्या स्मरणे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे.